मडगांव कलेक्टरेट बिल्डिंगेत रस्त्यावेले खुबशे भटके पेटे भोविल्ले दिसतात. सरकार हाचेर गंभीर दिसना. खुबशे लोक ह्या सुवातेर येतात. कोणाकय ते चावपाक शकता, मात कोणाचेच हाचेर लक्ष ना. कलेक्टरान ह्या विशयाचेर मातशे लक्ष घालचे आणि पालिकेक लक्ष घालपाक सांगचे म्हूण सावियो कुतिनो उलयला. अर्डेक स्क्वायर ब्युरो रिपोर्ट. मडगांव शारान स्ट्रे डॉग पॉप्युलेशन हे वाडत चल्लें आनी वाडत चल्लें हा कारण म्हणल्यार ताका सारके हे मेळना, सपोर्ट मेळना गव्हर्मेंटान. आतां आमी पळयतात कलेक्टर ऑफिसान स्वता थंय कितलीशीं कुत्री कॅन्टिना बरोबर इवन ऑन द बेंचीस बशिल्ली दिसती पडटा. आनी हांगा सपोज एक कितें कोणाकूय चावलो बी जालें जाल्यार एक हें जातलो सारको इश्यू जावपा सारको, कित्याक जायते येता लोक थंय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसान. आनी त्या टायमार आमकां जेन्ना इतली व्हडल्या कॉम्प्लेक्सान सुणी चड दिसती पडपाक लागता, एक खंय तरी रॉंग हें वयता, रॉंग पिक्चर वयता मडगांव शाराचो. आज आमी पळयला एक इंज्युअर्ड डॉग, मागीर ते सावथ गोवा वेलफेअर ट्रस्ट फॉर एनिमल्स बाय सेंड्राक आपोवन मागीर एक जो इंज्युअर्ड डॉग आशिल्लो जाका ट्रिटमेंट जाय आशिल्लो ताका तेमी घेवन गेला. हें जाल्यार वॅन घेवन येयला आपली प्रायवेट. आमी जो 2009 वर्साक जो शेल्टर घातिल्लो टेम्पररी म्हणून आज तसो आहा. आज कितली वर्सां जालीं? नेली 15-16 वर्सां जालीं. पूण आज ताजेर कांयच वेगळें दिसती पडना आमकां. ऑन द कंट्री इवन केजीस जे तांकां एडिशनल जाय आशिल्ले ते दिवना. आज तांचे कडेन वॅन ना आनी प्लस वयल्यान तांकां पेमेंटूय मेळना. तांचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आहा तोय सुद्दां आजून पासून हें जावना आनी फाटले जे एरियाज आहा ते फारीक जावना. पूण एवरी टायम आमकां दिसून येता की म्युन्सिपालिटीक काडटा आनी हेजे एनिमल हेका जो ऑर्गनायजेशन आहा NGO आहा ताजेर दुकडटा सगळें. पूण एक्चुअल सपोर्ट मेळत ना. हांव मागता कलेक्टर थंय हाजेर मातशें एक हें घेवचो, एटेन्शन दिवचें ह्या इश्यूचेर, कित्याक म्युन्सिपालिटी स्वता कांय करपाक शकपाना. आमी पळयतात की इतले लोक बॉम्ब मारून पासून म्युन्सिपालिटींतल्यान आमकां एक्शन दिसती पडत ना. फाटीं जेन्ना पोंडा एक धाकट्या भुरग्याक सामकें खावन काबार केलें, मारून उडयलें एक भुरग्याक, धाकट्या भुरग्याक, ते 2 वर्साचे. सो तसली गोश्ट हांगा जातकीर मागीर दोळे ओपन जातले आमच्या ऑथॉरिटीचे, हें आमकां एक हें आसा, व्हडलें क्वेश्चन मार्क आसा. हांव मागतां कलेक्टर ऑफिसांतल्यान आनी कलेक्टरांतल्यान हाजेर हें मातशें हें घेवचो, सिरियसनेस घेवचें. ती सोडी दिसती पडटा ती बेजिकली कितें आसता, हो पब्लीक ऑफीस, हातूंत वेरियस भशेन लोक येता, वेल कंडिशन्ड म्हणजे एल्डरली लोक येता जो मे बी मेडिकली फिट आसना आनी फिबल आसता चलपाक हितून सिट्युएशनाक. सो ही सुणी इतली हांगा दिसती पडटात हे कलेक्टरेट बिल्डिंगाकू. ती तितू मध्ये एक दोगूय जाण देखून एग्रेसीव नेचर आहाय जाल्यार देर कॅन बी सिवियर अटॅक्स ऑन सिनियर सिटिजन्स, नाजाल्यार कोण सादो नागरीक हांगा सर्विसीसां येत तेंचे खातीर. सो कलेक्टरेट शूड टेक कॉग्निझन्स ऑफ दीस. Collector should take cognizance of their own building. South Goa District Collector's Office in Goa. This place is infested with stray dogs. Right now you can have a look over here. A dog sleeping on top of the chair. They attack senior citizens or any type of citizens that they don't like. They attack them. It is dangerous. The administration does nothing about it to clear them. There's security in the compound, but even the security don't do anything. डिपार्टमेंट आपले एनिमल हजबंडरी डिपार्टमेंट आहे की जाता बेगीन हांचे कितें बंदोबस्त करचो. ही 10-12 कुत्री जी आसात जमा जावन भोंवतात सगळे कडेन आनी ल्हान भुरगीं बी हांगा येतात. तेजेर कितें उपाय करपाचो करपाचो तेंचे वॅक्सिनेशन आनी कितें कितें चलता म्हाका आयडिया ना. हांव मागता आमच्या एनिमल हजबंडरी डिपार्टमेंटा कडेन आनी हें सगळें कितें आसा मॅस तें तुमी करचें म्हणून. Tumor in his private part. So this lady came in to do some work. She saw the dog and then she called us. We are the South Goa Welfare Trust for Animals. So now we will take it, we will treat it, we will neuter it, and then we will bring him back.